Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज गव्हर्नमेंट सर्व्हिस आम्ही सगळ्यांक देऊ शकणार. काही प्रमाणे आता सुद्धा नोकऱ्याला ते काही प्रमाणे मेळटल्योच काही लोकांक, पण सगळ्यांक मिळू शकचे ना. पण आज आम्ही 15 वर्सां मेहनत करून तुमच्या आधाराचे तुमच्या सपोर्टाचे आम्ही प्रोजेक्ट हाडले. हे प्रोजेक्ट आनी खंयच्या मतदारसंघात नात. 40 मतदारसंघात हांगाच नोकरी कोण दिवू शकतलो जाल्यार बाबू आसगांवकरच दिवू शकतलो. हर एक आवय बापूय रडटा म्हाजे कडेन येवन, बाबू तुवें काम सगळें केलां म्हणटा, उदक लायट रस्ते सगळे दिले, नोकरी केन्ना दिता ती सांग म्हणटा. आनी नोकरी म्हणटा ती आमचोच मतदारसंघ दिवू शकता, दुसरो न्ही. म्हाजो मतदारसंघ सोडून खंयचोच मतदारसंघ सांगू शकता की तांकां नोकरी दितलो म्हणून. आता हो समोरचो रस्तो आहा तो सुद्धा रस्तो ते तेन्ना जाले तेन्नाच आमचो रस्त्याचे काम जाल्लें आसा. ह्या परिसरात बारीक बारीक जी कामां आसा ती सुद्धा करपाक आमकां खुबशे 10 वर्सां प्रयत्न करचे पडले. आमच्या प्रयत्नान आमी बारीक बारीक कामां करताले. त्या वेळार एखादी ट्यूबलायट पेटयली जाल्यार आमी सगळे जाण जमोन पटाके फोटो हे करून बरी उद्घाटन सुद्धा केल्लें आहा. अशें कामाचें तेन्ना हें आसलें. पूण जेन्ना बाबू आजगांवकर ह्या परिसरांत जेन्ना नेतृत्व केलें आनी त्याच्या प्रयत्नान आनी आमच्या सगळ्याच्या आमचे कामाक आमी सगळे जाण भुकेल्ले आसले, पूण काम जाय नासलें फुडें व्हरपाक. तेंच्यांनी फुडें व्हरोन ही सह्या भागाचो कित्येक कामां केल्लीं आहा.